कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मंडळ कमिटी ही फायनली आज आमची डिक्लेअर जाता। फाटल्या दिसांनी आमचो मंडळ अध्यक्ष डिक्लेअर जाल्लो आनी निवडून हाडिल्लो सगळ्यांनी युनानिमस म्हणटा तशें तांचे श्रीपाद गांवस आनी ह्या आजच्या कार्यक्रमाक हांव उपस्थित आमचे आशिश शिरोडकरांचे पर्या मतदारसंघाचे प्रभारी अनिल शिंदे आमचे गोंयकर जनरल सेक्रेटरी कमिटीचे आनी तुमी सगळे हांगा वेगवेगळे पदार आशिल्ले आमचे मंडळ कमिटीचे सगळे मेंबर्स तुमकां येवकार आनी आयच्या कार्यक्रमाक खूब बरें दिसता की फायनली आमची पळय भारतीय जनता पार्टी आसा तुमी पळयलां की ही कशी कार्य करता कशें काम आसा तें तांचें आनी ऑर्गनायजेशन म्हणटा तें कितलें इम्पॉर्टन्स आनी कितलें इम्पॉर्टन्स दितात ते पार्टी ऑर्गनायजेशनाक आनी एक ऑर्गनायजेशन जो सेटअप आसा जेन्ना हो प्रत्येक मतदारसंघात हो असो सेटअप जाता जाल्यारच ताका सिस्टमॅटीक प्रमाणान सगळें कार्य एक एक करून ते सिस्टमॅटिकली फुडें वता। ते फक्त इलेक्शनाक पुरतेच कंटिन्यू जायना, हे इलेक्शनाक 4 वर्सां आसूं 5 वर्सां आसूं कितलीं वर्सां आसूं पण जे कार्य ते सुरू करतात आज तर इलेक्शन जालें तांचें कार्य परत सुरू जातलें अशें ना की इलेक्शन जालें म्हणटकच सुशेगाद तुका सुटी मेळटा। तांचें कार्य पळय पद्दती आसा ती एक वेगळीच तरेची आसा म्हणून इतलें स्ट्रॉंग ऑर्गनायजेशन आनी सगळ्यांत व्हडली ही पार्टी आनी सगळ्यांत मजबूत हें ऑर्गनायजेशन आमी पळयतात ती भारतीय जनता पार्टीची आनी आमचे पळय अध्यक्ष आसा आमचे पार्टीचे नॅशनल लेवल आमचे माननीय प्रधानमंत्री आमचे जनरल सेक्रेटरी B.L. संतोषजी आमचे अध्यक्ष नड्डाजी सो हे सगळे जे तरेन आनी अमित शाहजी हे सगळे जे तरेन एकत्र येवन आमची पार्टी फुडें व्हरपाचे पळय तांचो पळय जो एक ध्येय आसा आनी मुद्दो म्हणटा की देश म्हणजे सदांच प्रथम सर्वप्रथम देश आनी ताजे नंतर आमचे लोकांक कशें फुडें व्हरपाचें पार्टी कशी मजबूत करपाचें हो एक ध्येय आसता आनी त्या कारणा खातीर आमी सारके पद्दतीन ही ऑर्गनायजेशन हळू हळू करून आमी तें मजबूत करता।